गोंयांत मायनिंग सुरू करतले जाल्यार पावणेक काडटात ते मायनिंग लीज म्हयन्या भितर आयडेंटिफाय करात, परमिशन घेयात म्हूण केंद्रान सांगला म्हूण सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष सांगता. तो हैदराबादात जाल्ल्या नॅशनल मायन्स मिनिस्टर्स कॉन्फरन्सात वांटेकार जाल्लो. युनियन मिनिस्ट्री श्री प्रल्हादजी जोशी आणि आमकां आश्वासनय दिल्लें आसा आणि ताणें आमकां गायडन्स केल्लें आसा की ह्या एका म्हयन्या भितर तुमी आयडेंटिफाय करात जे जे ब्लॉक्स तुमी ऑक्शन घालपाक आमचे कडेन परवानगी मागतले ते तुमकां सगळ्यांक अनुमती मेळटली. ज्यो ज्यो लिजीस आसात त्यो रेडी अवेलेबल आसात त्यांचे ऑक्शन जायत वतले आणि आमी वी होप दॅट पीपल वील पार्टिसिपेट आणि ह्या हातून भितर परत एक फावटी तेजी येतली आणि आमकां आमचे धंदे बसलेले आसात ते परत एक फावटी मोठ्या नेटान सुरू करपाक मेळटले. गोंयचे मीन लो ग्रेड एक्सपोर्ट ड्युटी झिरो करची म्हूण खंय मागला. बेनिफिशिएशन खंय शक्यच ना. So Government of India is focusing on utilizing the produced ore in India for the local self consumption. म्हणजे आमच्यो ज्यो इंडस्ट्री आसा तांकां मुबलक प्रमाणात आयर्न ओर मेळपाक जाय. आमचो ओर हो साधारण ते 50 ते 56 आणि तो 62 ग्रेडीचो वचपाक शकना. म्हणून म्हजो पयलो मुद्दो आसलो की जी एक्सपोर्ट डिस्करेज करपा खातीर जी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 50% जे हे लायिल्लें आसा एक्सपोर्ट ड्युटी ती तांणी शिथील करची आणि पहिली जशी 0% आशिल्ली ती हाडून दवरची. आमकां एक्सपोर्ट ड्युटी जर ना जर जाय जाल्यार आमकां एक बरे वॉटरवेज आसा आणि तो वायबल जाता. आयज ओराचो रेट्सय देंवल्ले आसा आणि ह्या परिस्थिती भितर आमकां ऑक्शन केल्यार पसून गोंयान भितर हो सबस्टँडर्ड ओर आसा ताका ऑक्शनान कितले लोक पार्टिसिपेट जातले होय दुबाव आसा हे हांवें युनियन मिनिस्टराच्या नदरे भितर हाडून दिल्लें आसा. गोंयचे मीन वेगळे, हांगा फकत आयर्न ओर, ताची क्वॉलिटी वाडोवप शक्यच ना म्हूण खंय सांगला. आमचे एक प्रामुख्यान म्हणजे आयर्न ओर मायनिंग आसा. बाकीच्या खुबश्या स्टेटींनी लायमस्टोन आसतले किंवा आमचे कोल आसतले. मेजॉरिटी ऑफ दी स्टेट्स त्यांचे कोल मायनिंग आसता. पूण आमचो एक वेगळे तरेचे हे की आयर्न ओर आसा आणि आयर्न ओर हो म्हणजे लो क्वॉलिटी आसा आणि तो आमकां कितलोय जरी रिफायन केलो जाल्यार त्या ग्रेडीच्या प्रमाणे मेळना, जाणे करून आमकां लोकल डॉमेस्टीक कन्झम्पशना भितर हो ओर व्हरतले. 20 मिलियन कॅपिंग पावची ना, वाडोवन दियात म्हूण खंय मागला. ह्या हाचेर 20 मिलियन कॅप आसा प्रोडक्शनाचेर, इयरली 20 मिलियन कॅप. हे आयज जरी आमकां खूब व्हडलें म्हणजे हो इमिडिएट अशी मागणी न्ही, पूण पयलीं म्हाका दिसता की 2008-09 साधारण ते 40 to 50 मिलियन पसून हांगा प्रोडक्शन जाल्लें. त्या कोतांनी हे कमी आसा. पूण आयच्या हातून भितर टू स्टार्ट विथ 20 मिलियन कोता येता. पूण हांवें मागणी केल्ली आसा युनियन मिनिस्ट्री कडेन की हे कॅपय काडून तुमी आमकां आनीक दुसरी लिमीट घालून दिवचे, जाणे करून मोठ्या प्रमाणात मायनिंग जातले आणि ह्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार.